गोंय राज्य वेंचणूक आयोग कितलो प्रामाणीक आसा हें तांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंतल्यान दिसून आयलां अशें आम आदमी पक्षाचो एल्विस गोम्स म्हणटा. सरकार पक्ष सोडून हेर पक्षांनी वेंचणूक आयोगाचेर आरोप करतकच तांणी दुसरे दीस पत्रकार परिशद घेवन जिल्हा पंचायत वेंचणुकेचो कार्यक्रम जाहीर केलो. मात ज्या विशया वयल्यान गोंयांतले राजकीय पक्ष राज्य वेंचणूक आयोगाचेर आरोप करताले तो विशय सोडून सगळी म्हायती राज्य वेंचणूक आयोगान दिली. हाचोच अर्थ राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन मतदारसंघाच्या आरक्षणा बद्दलची म्हायतीच नाशिल्ली म्हूण तांणी ती जाहीर केली ना असो आरोप आम आदमी पक्षान केला. ताजे कडेन रिजर्वेशन चार्ट नासलें जे गव्हर्मेंटान धाडलेलें तें. आदल्या दिसाक म्हणजे थर्सडे 20 तारखेर ताणें जाहीर केल्लें की रिजर्वेशन चार्ट आपल्या कडेन पावला आनी आपूण तें फाल्यां प्रेस कॉन्फरन्सान जाहीर करतलो म्हणून. जाल्यार कोणेच ताका विचारूंक ना रिजर्वेशन चार्ट खंय आहा काय म्हणून तें. ताणें इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट केलो. ज्या दिसाक आनी ज्या टायमार इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट जाता त्याच टायमाक रिजर्वेशन आसपाक जाय आसलें. आतां जे ताज्या हातान पडलेलें रिजर्वेशन कित्याक ना, हे रिजर्वेशन जे शेड्यूल ताणें धाडलेलें सरकारान ताका तें फाटीं घेतलें, मॅनिपुलेट करून 4 वरां काय 5 वरां उपरांत मागीर रिलीज जालां भायल्या भायर. इलेक्शन कमिशनान शेड्यूल तो जाहीर करूंक ना. This is a serious case of misdemeanor on the part of the state election. With me, Anga Leah Gomis Asa from Rashol, hailing from the scheduled tribe community. काल ताय म्हणटाले म्हाका वेली सारखी कॉन्स्टिट्युएन्सीन जंय शेड्यूल्ड ट्रायबाचे पॉप्युलेशन इतले आसा, बट फॉर द लास्ट 5 टर्म्स नॉट वन्स दे हॅव गॉट रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब्स. म्हणजे दिस इज कंप्लीट इनजस्टिस. काल कोण सांगतालो की गिरदोली सेगीत 3रे फावटीक बायलेक घातली म्हणून. आय हॅव नो ऑब्जेक्शन एज फार एज वुमेन इज कन्सर्न, पूण शेड्यूल्ड ट्रायब पॉप्युलेशन इतलें आसून 25 वर्सांक एकूय फावटी रिजर्वेशन मेळना जाल्यार कसलें मॅनिपुलेशन चलता. And that election commissioner has allowed them to manipulate further that day. I have made it very clear in the beginning itself. This will be, we will demand an investigation into this, and if required, we will go to the High Court to find out what exactly transpired in those few hours. Jenna he claimed that आपल्याकडे रिझर्वेशन पावले म्हणून आणि मागीर दुसऱ्या दिसाक ताच्याकडे रिझर्वेशन नासले. So where was it? Who gave it back? What was the changes done after receiving? This is a serious breach committed by the Election Commission of State Election Commission of Goa. जिल्हा पंचायतीक तांचे हक्क सरकार दिनात इतले आसूनय तेच उमेदवार परतून वेंचणुकेक रावतात. हे अशेंच कितले दीस चलतले असो प्रश्न एल्विस गोम्स करता. जिल्हा पंचायतीक तांचो हक्क हे सरकार दिवचे ना आनी सरकार पक्षाच्या उमेदवारांक वेंचून दिल्यार ते उमेदवारय वोगी रावतले. त्या खातीर गोंयांतल्या लोकांनी आम आदमी पक्षाचे उमेदवार वेंचून दिल्यार सरकारा कडेन जिल्हा पंचायतीचो हक्क मागोवन घेतले अशें आश्वासन एल्विस गोम्सान दिलां. बरेचशे मेंबर परत परत निवडून येवंक सोदता. बरेचशे म्हणटा पावरच ना. पावर ना जाल्यार तुमी परत कित्याक निवडून येवंक सोदता. आतां हांव सांगता, सरकार कोणाचो चलता केंद्रान? बीजेपीचो. सरकार कोणाचो आसा गोंयान? बीजेपीचो सरकार. तर बीजेपीच्या सरकारान लोकसभेन 11 तारखेर म्हणजे लास्ट आता ह्या 11 तारखेर फेब्रुवारीचे एक अनस्टार्ड क्वेश्चन जे आसा 1460 हातून एक प्रश्न असलो, विल द मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज बी प्लीज टू स्टेट वेदर द गव्हर्नमेंट इज कॉन्टेम्प्लेटिंग टू प्रोवाइड मोर पावर्स टू द पंचायत एंड ग्राम सभास, इफ सो द डिटेल्स thereof, and C the names of the various schemes proposed to be implemented directly at the level of पंचायत राज institutions. सो हो क्वेश्चन जो असलो वो एकदम बरो क्वेश्चन असलो आणि मिनिस्टर ऑफ पंचायत राजान स्पष्ट केलें की पंचायत राज वो सब्जेक्ट जो आसा दॅट इज अंडर द स्टेट लिस्ट. सो स्टेट गव्हर्नमेंटाक पावर आसा आनी रायटली, आणि त्या प्रमाणे गोवा पंचायत राज एक्ट आमचे कडेन आसा हांगा 1994 आणि म्युनिसिपालिटीज एक्टूय आसा हांगा. पूण आतां सांगपाचें म्हणल्यार त्या प्रश्नाक एक एनेक्स्चर आसा आणि अकॉर्डिंग टू दॅट एनेक्स्चर जी फंक्शन्स पंचायत राज इन्स्टिट्यूशनांनी जावं पंचायतींनी किंवा झेडपीन करपाक जाय, इट इज अबाउट 26 वेरियस फंक्शन्स, रायट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू स्मॉल मायनर फिशरीज टू मायनर इरिगेशन आणि खूप काय आसा हितून. ते खंयच्या खंयच्यानी राज्यान इम्प्लिमेंट केला, डिव्हॉल्व केला, सकल दिल्या पॉवर. अनफॉर्च्युनेट की 20 वर्सां जाली गोवा इज स्कोरिंग अ बिग झिरो.
not a single function has been entrusted to the panchayat or the ZPs which are mandated under the constitution and under the Goa Panchayat Raj Act. जाल्यार आमी आता कितें इलेक्ट करता? What are we going to elect on 22nd of March again? What are the functions they are supposed to deal with? This is not my answer. वो सरकाराचो आन्सर, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान आन्सर दिला. इट इज अ शेम. लास्ट 8 years तरी कंटिन्युअस बीजेपी गव्हर्नमेंट आसा हांगा राज्यान. ताज्या पयलीं काँग्रेस आशिल्ले. None of them want to give any powers to the panchayats and the Zilla Parishads. आम आदमी पार्टी म्हणटा दिस इज स्वराज. आमचे एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा इट बिलीव्स इन स्वराज, पॉवर टू द पीपल. आम आदमी पार्टी एश्युरन्स दिता की आम आदमी पार्टीचे जर आता कॅन्डिडेट लोकांनी निवडून दिले जाल्यार आवर ओवरऑल मॅनिफेस्टो विल बी टू फायट फॉर दिस, दॅट ऑल दीस फंक्शन्स गेट डिवॉल्व टू द लोकल ग्रासरूट लेवल. नाजाल्यार हे कॉन्स्टिट्यूशन कित्याक जाय? नाजाल्यार गोवा पंचायत राज एक्ट कित्याक जाय? शेड्यूल 2 ऑफ द पंचायत राज एक्ट व्हेरी क्लियरली सेज that these are the functions which are given to the ZPs and the panchayats. Plus in addition to this कितें आसा, हायकोर्टान हाल्ली एक पेटिशन आयिल्लें आनी प्लॅनिंगाचेरूय कोर्टान ताशेरे मारचे पडले. कोर्ट पास स्ट्रिक्चर्स ऑन दिस गव्हर्नमेंट दॅट द प्लॅनिंग which is entrusted to the local bodies. हे लोकांक खबर ना हांगा पीडीए म्हणून नाचता सगळे लूट मार चल्ल्या इन द नेम ऑफ पीडीएज आणि टीसीपी आणि कितें कितें. Section Article 243 ZD of the Constitution of India, read with Section 238 of the Goa Panchayat Raj Act 1994, Section 184F of the Goa Municipalities Act 1968. हाजेर डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लॅनिंग कशें करपाचें, गांवांनी प्लॅनिंग कशें करपाचें, जिल्हा पंचायत लेवलाचेर ताचो अप्रुवल कसो दिवपाचो, एवरीथिंग हॅज बीन प्रिस्क्रायब्ड. आनी त्या पंचायत राज्याचे हेजे प्रमाणे जे प्लॅनिंग जावपाक जाय, दॅट द कोर्ट हॅज स्पेल्ड आउट.